बोर्ड बी बरो मेंटेन केला, त्याचे सगळे डिटेल्स आहा. आयज पर्यंत त्या हॉस्पिटलांत म्हणजे ह्या कोविड केअर सेंटराचेर जवळ जवळ 268 पेशंट येयले आनी गेले. तितूंतले डिस्चार्ज जाला जवळ जवळ 142 डिस्चार्ज जाले. म्हणजे ते बरें जाले आनी गेले. म्हणजे आमच्या लोकांक मुद्दाम हें सांगता कितें आमच्या लोकां मदीं जी एक भिरांत आहा कोविड म्हणजे भिरांत आसात आसंकूय जाय, भिवनूच वागूंक जाय, पूण तशी भिरांत ना की कोण बरो जायना म्हणून. हांगा तसलोच रिपोर्ट आहा. त्या एक पार्ट आहा जगावयले उलयना, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एमपीटी कोविड केअर सेंटर केला, थंयसरलोच रिपोर्ट आहा की आउट ऑफ 268 आतां थंय 126 जालां येयले गेले. आनी पयलीं बेड तांकां घातलेले ते 117 घातलेले, 117. मागीर परत 10 वाडयले आनी ताचे रिक्वायरमेंट आसा म्हणून आयच्या दिसाक टोटल नंबर ऑफ बेड 135चेर पावलो. सो सगळे फॅसिलिटी दिवपाक सरकार सगळे फॅसिलिटी दिवपाक एमपीटीने हें केलां. सगळे दोतोर, सगळे डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक जेंकां ह्या संदर्भात लागता, इवन पुलीस डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी हेल्प करता, बऱ्यापैकी वावरता. तांकां सगळ्यांका पयलीं मागता देवा कडेन तांकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. आमचे पेशंट हांगा कोण आहा हेज्या हितून हांव येयलां ह्या प्रिमायसिसान, हितून आमचे 4 ते 5 कावन्सिलर एडमीट आहा हॉस्पिटल. 15 6 जाणां, 6 कावन्सिलर आहा. तांकां बी पडलो, तांकां देवा कडेन बरें वागचें म्हणून दिसता. आनी मागता लोकां कडेन की आमी ह्या महामारींतून आमी आमकां कितें आमी सुट्टले जाल्यार आमी स्वताची काळजी स्वताक घेवपाक जाय. सगळ्यांक सांगीत आसता सोशल डिस्टन्सींग, मास्क वापरप, सॅनिटायझर, हात बीन धुवप, जे SOPs आमकां येता, जे आमकां डायरेक्शन्स वयल्यान येता ते खरेंच सिन्सियरली मानीत जाल्यार आमी तेचेर कंट्रोल दवरतले. परत एकदां सगळ्यांक तुमकां दोतोरांक आनी तेच्या टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी मागता लोकां कडेन की आमी काळजी घेयात, स्टे सेफ, स्टे होम. आतां थोडे हळू रूल चेंज जायत आसा आनी त्या रुला प्रमाणे आमी वागपाक जाय. सदांच ते फूल टायम त्या पयलींच्या रुलान वागूंक जायना. केन्ना स्टार्ट जाले तेन्ना रूल दुसरे आसले, आतां हळू रूल बदलत आसा. म्हणजे डॉक्टर सांगता जे आमकां रूल पाळूंक जाय ते पाळपाक जाय. तशें पाळ्ळे जाल्यार आमी हेतूंतून हळू आमची सुटका जाता. खेडावयल्या भागांत रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी RMD जी आसली भागांत ती पयलीं हांगातून वयल्या वाटेन म्हणजे खंय सादारणशे जेलीच्या फुडल्या वाटेन थंय आसलेली आनी ते एक ओल्ड स्ट्रक्चर म्हणजे PWDचे क्वॉर्टर्स आसले तितून आसले. थोडी गैरसोय जातले म्हणजे ऑन एन एवरेज विकान 2दा येयल्या उपरांत ते 50-60 लोक ताका येता आमच्या सगळे जाणटे बिणटे एरियांतले. ताका लागून ती थंय तांकां गैरसोय जाताली आनी पावसा दिसान चड जाताली. मागीर तांकां दुसरो जागो आमी काडलो आनी रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचे क्वॉर्टर्स दिले. थंयसरूय ते कंजेस्टेड जाताले चड आनी प्रॉब्लम जातलो जाणट्यांक वचपाक येवपाक. तितून हे कोविडाक लागून आनी अडचण जावपाक लागली. सोशल डिस्टन्सींग दवरून थंय हें त्या दोतोरांकूय मुश्कील जावपाक लागलें. मागीर दोतोरांनी मातशें येवपाक कमी केलें कारण रिस्क घेवप ना, दुसऱ्याच्या जिवाक रिस्क. आनी इवन दोतोरूय आमचे इतली बरी कामां करता तांकांय रिस्क म्हणून. आनी तेंच्यांनी म्हाजे कडेन एक रिक्वेस्ट घातलो. आमच्या हांगा चल्ले सगळ्यान जुनें देवूळ लक्ष्मीनारायण देवूळ, त्या देवळाचो सायडीन एक हॉल आमी बांदला. आमी बांदला म्हणजे सगळ्या कमिटीन धरून आमी लोकांनी बांदला. त्या कमिटी कडेन हांवें रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी आमचो एक रिक्वेस्ट तो मानलो आनी तांकां वीकली ट्वायस, विकांतसून 2 दीस जे दुसरे कडेन वयताले त्या ह्या हॉलान तेंचें अरेंजमेंट आयच्यान केलां. जेणे करून हें सारकें आनी बरें सेंट्रलायज बरो जागो आहा. दोतोरांक मेळून येयलो, दोतोर भितर आहा, पेशंट आहा अभिषेक जाय. आनी आजून ते सगळ्या लोकांक आमच्या सडवयल्या म्हणजे MPT कॉलनी टू वॉर्ड नंबर 6 पर्यंत बोगदा पर्यंत सगळे लोक हांगा येता. बाकीचे कोण आहा जाल्यार कदाचित वास्को वयता आसतले. तांकां एक बरी फॅसिलिटी जाली हांगा, म्हणजे जागो बरो जालो, येवपाक बरें, रावपाक बरें. आनी फर्स्ट फ्लोराचेर ते आसल्या कारणान इवन सकयल्या सायडीन शेड बीड आहा, थोडो रावचो पडलो जाल्यार रावपाक आनी सोशल डिस्टन्सिंगाक बरें पडटलें. दोतोरूय बरें हॅपी जाले. अशें एक आयज आमी RMDची थंयसर अरेंजमेंट हांगा बसपाक केलां.